गोंयच्या खणीवेली बंदी काडल्या उपरांत गोंयांतल्या मिनाच्या उत्खननाचेर निर्बंध घातिल्ले। एका वर्सांत 20 दशलक्ष टन मीन काडपाची मान्यताय दिल्ली। ह्या निर्बंधा खातीर राज्यांतलो मीन वेवसाय मोठे पद्दतीन गती घेवंक शकलो ना। खण धन्यांनी तर बंदी काडली तरी वेवसाय सुरू केल्लो ना। उत्खनन मर्यादा वाडची अशी मागणी खण वेवसायीक करतात। आतां सर्वोच्च न्यायालयान नियुक्त केल्ले 6 सदस्यीय समितीन शिफारस केल्ल्यान खण वेवसायिकांक मोठो दिलासो मेळ्ळा। ह्या समितीच्या शिफारसी बाबत केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या किमान 10 खात्यांक ह्या बाबत आपलें मत मांडपाची सूचना केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयान केल्या। ह्या नांदी केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी मीन उत्खनन वाडोवपा संदर्भात आपलीं मतां मांडल्यात। केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाक ह्या खात्या कडल्यान मर्यादा वाडोवपाचे विचार मेळटनाच केंद्र सरकाराक हाचेर निर्णय घेवप शक्य जातलें। गोंयांत 2012 सालांत मिना खणीचेर बंदी घालपाक आयिल्ली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।